इस्कॉलांत भुरग्यांक परीक्षा नासल्यार भुरगीं शिकतात गी भुरगीं शिकनात पूण परीक्षा जाय भुरग्यांक शिकोवच्या खातीर तांकां कश्ट दिवच्या खातीर न्ही भुरग्यांक कोणाकी परीक्षा बरी जायना पूण परीक्षा आसल्यान ती मुखार वता तशेंच आमच्या जिवनांत कश्ट आसल्यान आमी आणखी आमचो भावार्थ थीर जाता कोणी प्रचाराक आजापां करिनात आमचो विश्वास जेजू आमच्या विश्वासा मारिफात आमचें तें आजाप जाता बरें काम करूंक तुका एक अवकाश आसता ती सुखा नाका कित्याक देवाक व्हडली कामाची गरज ना पूण तूं कितें मोगान करताय तें मात पळय क्रिस्त तें मोगाचें न्हू हांवें म्हज्या वट दिवपरांत पयले फावटी इतलो लोक पळोवचो आमच्या म्हजे दिएसीज आसनसोल म्हूण तुमी आयकलें पूण आसनसोल खंय आसा म्हूण साबार जाणांक भोवशा कळीत नासचें ना वेस्ट बेंगॉलांत आदी ती कलकत्ताचो वांटो जावन आसली 1998 ती नवी दिएसीज जाली आनी हांव थंय स्वता दुसरो बिस्प आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो रोमेकारांत बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता आमी कश्टांत संतोश पावता म्हणून अणवरांतय आमी संतोश पावता हांव न्हयना आमी कोणी अणवरांत संतोश पावता गी म्हणलें अणवरांत कोणी संतोश पावतात गी पूण कित्या संतोश पावता म्हूण पावलो हांव सांगता कित्याक कश्ट अणवरां सोंसणिकायक वाट करतात सोंसणिकाय आमची थिरासन परकूंक पावता आनी थिरासन आमकां आमच्या बोरवसाचें मूळ जावंक पावता सोंसणी कश्ट आमी साबार मुस्त पोटी हांवें साबार पोटी आयकलां म्हजी कोंकणी इल्ली अशी तशी देखून आयकलां सोम्यान म्हाका देवान म्हाका देव म्हाका परकिता कश्ट दिल्यात म्हणून देव आमकां परकिना कोणी जर तर म्हणटा तुवें तशें केलें देखून तुका देवान तुका कश्ट दिल्या त्या शिस्त दिल्या तो फोटी मारता कित्याक देवान ताच्याच पुताक दान आमचे खातीर ताणें ताचो जीव दिला तर जीव जर तर दिता तर आमकां कश्टूंचे या कश्टूंचे खंयचीच गरज पडना देव आमकां केदींच परकिना आमचे थंय कश्ट येतात कित्याक संवसारांत कश्ट आसात वायटा खातीर कश्ट येतात संवसारांत वायट आसा इवल इज प्रेजंट इन द वर्ल्ड पूण देवात हांव ते येनात देव आमकां भोळ दिता ते कश्टांनी वाट आमकां तो दाखयता त्या कश्टा वरवीं आमी घट सकता इस्कॉलांत भुरग्यांक परीक्षा नासल्यार भुरगीं शिकतात गी भुरगीं शिकनात पूण परीक्षा जाय भुरग्यांक शिकोवच्या खातीर तांकां कश्ट दिवच्या खातीर न्ही भुरग्यांक कोणाकी परीक्षा बरी जायना पूण परीक्षा आसल्यान ती मुखार वतात तशेंच आमच्या जिवनांत कश्ट आसल्यान आमी आणखी आमचो भावार्थ थीर जाता तुमकां अशें सांगतना म्हाका थोडीं गणितां उडास येतात हांव एका वेळार हांव एका फिरगेन आसतना आमकां आमची फिरगज मुस्त व्हड आसली सुमार एका कुशीक हांव एका कुशीक 100 वयर किलोमिटर्स एक फिरगस आमी बासार वेतले हांव बायकार वेतले हांव एक दीस हांव बासार पाटी येतना अचानक म्हाका बासार एक ग्रूप आसलो एकच पाटी हांव तांकां म्हाका पळयतना कळटा हांव तसो न्ही म्हणून म्हजे इसारी लागले तूं खंयचो गी म्हणून हांवें सांगलें हांव कर्नाटक असो म्हणून तूं कितें करता गी म्हणालें हांव असले गरजेंत आसा हांव ह्या जाग काम करता म्हणून एकच पडी ते कितें गी मुस्त विरोध क्रिस्तांव विरोध सुरू केलें हें बासार विरोध सुरू केलें मागीर म्हाका ताणीं धमकी दिली पाटी वच ना ते तुज्या बापायक एक पूत उणो जातलो म्हणून तशी धमकी दिली तेदो म्हजो उबे रावनूच आसलो सीट नातली म्हाका तेच ना एक सीट मेळ्ळी बसूंक आनी ते मुस्त नमून उलोवन आसले आमच्या धर्मा विरोधू आमच्या ह्या जागा विरोधू मुस्त उलोवन आसले आनी म्हाका कितेंगी बसले कडेन अशी एक न्हीद पडली हांव पावता म्हणसर म्हाका जाग जावना हांव मागीर चिंतूंक पडलो ती न्हीद म्हाका कोणें धाडिल्ली गी म्हणून
कित्याक तितल्या आंतू म्हाका जर तर न्हीद येनातली मोतीन म्हज्या तूं म्हाका काळजांत कस्ट आसते म्हळ्यार तांणी उलयल्लें वायट उलयल्लें आयकून म्हाका बोशा मस्तू कस्ट आसते देखून देवान म्हाका खंयचेंच आयकूंक सोडूना. हांव पावचे कडेन देवचे कडेन थोड्या पयलें म्हाका थंय जाग जाली आनी सकट शांत आसली. देव आमकां केदाळाय वाट दाखयता, कश्टांनी तो आमकां वाट दाखयता. थोडे फावटी आमी चिंताव ह्या कश्टा वरवीं देव आमचे उतार आयकना म्हणून, मागणी आयकना म्हणून. ती आनी एक फोट. देव हर एक फावटी आमची मागणी आयकता. आमकां तो परखिना पूण आमकां तो घट करता. आमच्या जिणेंत तो आमच्या विश्वासान तो घट करता. कितले फावटी इवांजेलान सांगलां तुमकां उडास आसा तो जेरिको तावन जेरुसलेम येतना तो खोड्डो मनीस तो बोबो घालीत सरता आनी जेजू ताका सांगता तुज्या भावार्थान तूं बरो जालाय म्हूण. वांजेलान मस्त पडीन सांगला तुज्या भावार्थान तो बरो जालाय म्हणून. आमचो भावार्थ सामको बरो करता. आमचे थंय आजापां जातात, कोणी प्रचाराक आजापां करिनात. आमचो विश्वास जेजू आमच्या विश्वासा मारिफात आमचे थंय आजाप जाता, आमकां तो बरें करता. म्हाका आनी एक घडीत उडास येता. आमच्या एका हळ्ळेंत ते पयलें कुटाम जेजू तांणी घेतिल्लो तसो बावतिझम जाल्लो. दुसऱ्या हळ्ळेंकारांक कळ्ळें दळा ते क्रिस्तांव जाल्यात म्हूण तांकां थंय तावन धांवडायले हळ्ळेंत तावन. तो आनी एक हळ्ळेक गेलो ल्हानशें. ताणें हें केलें गुडसूल बांदलो बातेनाची हें करन तट्ट्यो करन वणटी केल्यो आनी तट्टी वयल्यान घालन गोडसूल थंय ती रावली. थंय परतून तांकां कळ्ळें दळा ताच्या एका पुताक तांणी लगड काडून बांयंत घालो. मागीर तितलें मात न्ही, खंयचीच पुलीस केस जावंक सोडूना, ताका मोर्न दिवंक सोडूना, पुरूंक तांणी सोडूना. ताका त्या कुटुंबां थंय तावन परतून दावाजे पडले. आखरेक ती दुर्गापूर म्हणले कडेन मदर तेरेसाच्या आश्रमाक गेली निराश जावन. थंय तांकां वळखतालो. थंय तो म्हणटा म्हाका तुजो बापूय. ताका एकच एक दुखाची गजाल आसली, म्हाका म्हज्या पुताक एक म्हाका माती दिवंक जावना म्हणून. तें ताका बारी बेजाराय जाल्ली. इतलें कश्ट जालें रे ताणें विश्वास ताणें ताच्या भावार्थ तावन तो फाटीं वचूंक ना. थीर रावलो तो. आनी ताका हांवें सांगलें तुका साद्द जाल्यार त्या फोंडाची इल्ली माती हाड, ते आमी परतून मातयेक पावया ती माती. आनी तशेंच केलें. आखरे ताच्या मोतीक समाधान जालें. हांव हे तुमकां घडीत सांगता कित्याक म्हळ्यार थोड्या दिसा पयलीं ताचो एक पूत म्हाका मेळ्ळो. म्हाका ताचो उडास ना, तो ल्हान आसलो. तो आतां सेमिनेरींत आसा. तो म्हाका सांगूंक लागलो त्या दाळाचो उडास करून दिलो म्हाका. तो आतां थियोलॉजी शिकता आनी थोड्या वर्सांनी ताका वॉर्ड आसा. त्या दाळा हांवें सांगलें तुजो बापानी जायक एक हिरो. तुवें ताचें उदाहरण तुवें केदीन उडास दवरिचें. तो विश्वास तुवें केदीन उडास दवरिचें आनी तो विश्वास तुका मुखार व्हरतलो. क्रिस्ताचें मोगाचें न्हू. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पयले क्रिस्तांव कशे ते एक जाताले. तो उंडो घरांनी भेटताले आनी थंय युकरिस्ट आज आमी युकरिस्ट म्हणटा त्या दळांगा उंडा म्हणटाले उंडो मोडटले म्हणून. आनी आखरेक म्हणटा तांचो संको भरती करन दिसान दीस सोमितांचो संको चडयतलो म्हणून. हांगा संख्याची गजाल न्ही, हांगा लोक तांची जिणी पळोवन तांकां पात येतलो, तांच्या उतरांचेर पात येतलो. आनी हेंच जावन आसा आमचें काम. आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. आय गिव यू अ न्यू कमांडमेंट. एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केल्लो. मोगाचो एक मेजरमेंट आसा. आमकां पयलें आमी साबार वडांक कोत्ता आसा आंगडीक गेल्यार 1 किलो साकर काडल्यार 1 किल्याचो पातोर आसलो. वजन 1 किलो साकर मेजरमेंट. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तें मेजरमेंट. तुका मोग कसो करचें म्हूण म्हाका पळय. हांवें कसो मोग केला, हांवें आपणाकच समर्पिला, आपणाचो जीव दिला, तसो तूं मोग कर. जेजू आमकां ती वाट दाखयता. आनी जर तर आमी एकामेकाचो मोग करूं शकता
तर आमी निजायसी जेजूचे शिश्य जावन आसा. आज ह्या वर्सा आमी जेजूचे ल्हान फूल तेरेजाचो 100 वर्सांचो उडास करता. तिका सरतना काली 24 इयर्स, पूण तिने तितल्या वर्सांनी इतली ती फेमस जाली. आनी तिणें सांगचें आसलें, तुका खंयचेंच बरें काम करूंक आसा ती खंयचीच ऑपॉर्च्युनिटी तुवें सुका नाका. बरें काम करूंक तुका एक अवकाश आसता ती सुका नाका. कित्याक देवाक व्हडली कामाची गरज ना, पूण तूं कितलें मोगान करताय तें मात पळयता. सो व्हडली व्हडली कामां, our Lord does not look so much the great things we do, but the love with which we do. आमी किती व्हडली कामां करता, कितलें दान दिता, कितलें म्हजें नांव दुसऱ्यांक कळयता, ती गरज न्ही, पूण हांव कितलें मोगान करता तें जावन आसा मस्त गरजेचें. आमी हांगा आयला बाळोक जेजूच्या फेस्ताक, आनी बाळोक खंयचेंय भुरगें आमकां एक ल्हानपण ह्या पातयेन उडास दिता. एका ल्हान भुरग्याक आपल्या आवय बापाय वर कितलो विश्वास आसा, तेंच विश्वास आमकां आज जाय. तसलो विश्वास जेजू थंय आमकां जाय, तसलो भरवोसो आमकां जाय. ह्या वर्सा जुबलेवाचें वर्स, जुबलेवाच्या वर्साचो थीम जावन आसा कलो आसा, कोले यात्री, भरवोसाची यात्री, पिलग्रिम्स ऑफ होप. आनी आमकां वो भरवोसो जर तर आसा जाय, आमकां तसलो भावार्थ जाय. ल्हान भुरग्यां थंय आसो भावार्थ, मिनीन जेजू आमकां तें शिकयता, तसो भावार्थाक आमकां आपयता. तर या भावन आनी भयणीनो, आमी ल्हान जाया, देवा मुखार ते ल्हान जावंक पळया, आनी तसलो भावार्थ आमचे थंय वाडोवं दी म्हूण मागया.